प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो पयलो विस्वोर वोड 18 ते 23 पर्यंत। Mathew chapter 1 verses 18 to 23। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। क्रिस्ताचो जल्म असो जालो। ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गोरबेस्त आसा म्हूण कमून आयले। तिचो पोती जुजे नितिवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव ओबोंक ताका खुशी नासली, देखून तिका कुपटी सोडून दिवंक तो येवजितालो। अशें करूंक ताणेन थाराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका सपनांत सोरेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो। देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन करूंक घेवंक भियेनाका, कित्याक तिच्या कुस्म्यांत गोर्ब आसा ते पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला। ती एका पुताक जोल दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच। सोरेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात एक आंकवार चेडूं गोरबेस जातलें आनी तें एका पुताक जोल दितलें आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमच्या सोबे देव अशें नांव घालतली। हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें। निदेन प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, आमी पळयता जेजू क्रिस्ताचो जल्म कसो जालो। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आयचें शिवर्तमान आमी आयकता, आयच्या उतराची सजमणी आमकां मेळोवपाक आमी पळोवंक जाय कितें घडलें हाचे पयलीं। आज बोडवे गाब्रिएल येयल्लो मोरये कडेन आनी तिका सांगलें, तूं देवाची माय जातली, तूं जेजूची माय जातली, तूं सोरेस्पराची माय जातली, ताचें नांव इमॅन्युएल म्हणून ताका नांव जेजू घालतली तुमी। आनी त्या वेळार जेन्ना हो देवदूत मोरये कडेन येता आनी तिका सांगता, हे लुकाचो पयलो विस्वोर, आनी तिचोर जेन्ना आज बोर हो गाब्रिएल मोरयेशी येता आनी तिका सांगता की तूं गोरबेस जातली, ती विचारता, म्हजो संबंद एका दादल्याशी ना, कोय हांव जातली गोरबेस। आनी त्या वेळार आज बोरवे गाब्रिएलान सांगलेलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो, पवित्र आत्म्याची सावळी तुजेर येतली आनी तूं आतां गोरबेस जातली। तूं तुज्या भितर जे भुरगें गोरबेस जातलें तें जेजू जुजेच्या तुज्या संबंदा वरवीं जावचें ना, पूण पवित्र आत्म्याच्या संबंदा वरवीं जातलें आनी ताका तूं नांव जेजू घालतली। म्हणटच भाव भयणीनो, कितें घडटा जेन्ना मोरयेक ही खबर मेळटा आनी आज बडो गाब्रिएल मोरयेक सांगता, मोरी कितें म्हणटा आज बडव्याक, जावं तुज्या उतरा सोबें, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा सोबें, जें तुजें उतर म्हणटाय तूं ताचें उतरा सोबें म्हजेशी जावं। त्याच वेळार भाव भयणीनो, तिणें जेन्ना उतरां उलयलीं ती गोरबेस जाली आनी जेजू तिच्या कुसव्यान म्हणजे कोमेस जालें, तिजो जेजूचो जल्माचो वेळ कोमेस जालो। आनी तेच्या उपरांत जेन्ना तिणें ही उतरां उलयलीं आनी आज बडो गाब्रिएल गेलो, आतां मोरी खिचर वेता, ती वेता एलिझाबेथाच्या घरा, कित्याक ती तिजो 6 म्हयन्यान आसली, तिका आतां 3 म्हयने आसले तिका आपलो जोन दिवपाक जॉन बातिस्ता, आनी 3 म्हयने थंयसर रावता, जॉन बातिस्ताचो जोन जाता। तितल्या म्हणून असो मोरेच्या कुसव्यान आतां तिजें पोट भायर सरता, तिका लोकांक दिसता की ती खरेंच गोरबेस जाल्या। आनी जेन्ना ती पोत्तून येता जुजे तिका पळयता, जुजे म्हणटा, ही बायल एकदम बरी बायल न्ही, ती म्हाका सोडून आतां खंयसर गेल्या आनी आतां गोरबेस जाल्या, म्हाका दिसता तिणें दुसऱ्या किसल्या दादल्या वर संबंद दवरला। तो नको की जें तिचे भितर आसा तें पवित्र आत्म्या उदेशी जालां। आनी मोरयेन जुजेक सांगूंक ना, खंयसर बरोवंक लायलें ना, मोरयेन आपले मायंड सांगूंक ना, कोणाकूच सांगूंक ना। पूण कितें घडटा, जेन्ना जुजे तिका पळयता, जुजे तिका सोडूंक सोदता, तिचें लग्न करूंक सोदिना। आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार
कायद्याचो मोसेसाच्या कायद्या प्रमाणे जेन्ना एक बायल गर्भीत जाता लग्ना संबंधा वरवीं न्हय म्हणजे तिने संबंध धरून ना आपल्या घरकारा बरोबर पण ती भायर कोणा बरोबर वचून संबंध धरून ती आता गर्भीत जाता तिका आता फातरांचो मार जेशी मारपाचो हे फर्माण मेवता पूण कितें घडटा जेन्ना जुसे ह्या वेळार अशें चिंता की बायल हांव तिका सोडटलो तिचे बरोबर लग्न करचो ना त्या वेळार आज बडवो ताका स्वप्नान दिसता देव ताका एक स्वप्न दिता आनी त्या स्वप्नान ताका सांगता म्हणटा जुसे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पोतीन करूंक घेवंक भियेनाकात कित्याक तिचे कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याच्या पदवीन संभवला परतून वाचता बाबून ही उतरां जी देवदूत जुसेक म्हणटा आपल्या स्वप्नांत जुसे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पोतीन करूंक घेवंक भियेनाकात कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याच्या पदवीन संभवला आनी भाव भयणीनो जेन्ना जुसे ही उतरां आयकता आपल्या स्वप्नांत तो उठ्ठा आनी मोरयेक आपले पोतीन करता तिका देव हें सगळें करता कित्याक मोरयेन देवाच्या उतराक हय म्हणलें जुसेन त्या स्वप्नान जे ताका म्हणलेलें देवान पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवदूतान म्हणलें तें तो आयकता आनी आतां जेजूचो जल्म जाता भाव भयणीनो आयज ह्या वेळार जेन्ना तुमी ही उतरां आयकतात दिसपट्टें देवाचें उतर आयकतात आयज इग्रोज मात फेस्त करता आंकवार मोरयेचें वय जेन्ना कोण ह्या संवसारान आसा आमी तांकां जल्माचो दीस म्हणून आमी तांकां पाचारता हॅपी बर्थडे म्हणटा पूण जो कोण मेलेलो आसा तांचो जल्म करून आमकां कितें फायदो जातलो आमी समजा आमची माय आमचो पाय आमची शापाय आमची शामाय जो कोण आमचो आहा ह्या संवसारान तांचो एक वाडदिवस ताचो जल्माचो दीस जालो जाल्यार आमी फकत तो मानलो जाल्यार कितें बदलता आमच्या जिवितान पूण ताणें कितें केलां ताणें कितें म्हणलां ताणें कितें आमकां सोडलां म्हणटा ते भाशेन तो मोग सोडला आमकां भावार्थ सोडला ताजेर आमी चिंता आयज आमी जेन्ना सायबीण मायचे फेस्त करता आमी चिंता की कितली भावार्थाची बायल आसली तिणें देवाच्या उतराक जे गाब्रियलान सांगलेलें त्या उतराक तिणें हय म्हणलें आनी जेन्ना तिणें हय म्हणलें त्या वेळार जेजू तिच्या कुसव्यान जल्मलो वय त्रास तिका भोगले तिका थंयसर ती गेली आपले इलिझाबेथ कडेन परतून येयली जुसे कडेन जुसे तिका सोडूंक सोदतालो पूण देवान थंयसर आपले उतर जुसेक दिलें पूण तिणें देवाच्या उतराक हय म्हणलें तेच भाशेन भाव भयणीनो ह्या वेळार आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा कितलीं जाणां आमी त्रासान आसा कितले फाटी आमी त्रासान जे आसा आमी करूंक ना ते त्रास लोकांनी आमच्या जिवितान त्रास केल्यात आमी ह्या संवसारान आसा जेन्ना खूब पातक आसा आमचे फॅमिलींतलो लोक पातक कोत्ता काय आमचो घरकार आमची पोतीन पातक कोत्ता काय भुरगीं ओर आमची पाय माय ओ आमची शेजारी कोण तरी ह्या संवसारान पातक कोत्ता आमी ह्या संवसारान जियेतात म्हणून ते पातक आमकांय लागता आनी देखून आमकां त्रास जाता आतां हें कोविड-19 येयलां हें वायरस येयलें देवाचे कडसून येवंक ना पूण हें धोंसारान हाडलां म्हणून आमकां सगळ्यांक त्रास पडले तेच भाशेन बाब म्हणून कितले फाटी आमच्या जिवितान आमी त्रास भोगता आमी आमच्या कोन्या वरवीं कोण आमच्या जबरदस्तीन आमकां कोण कितें करूंक लायता आतां आमी त्रासान पडटा पूण आयज बाब भयणीनो कसलेच त्रासान आमी आसूं आयज आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया जे भाशेन आंकवार मोरयेन जेजूच्या देवाच्या उतराक हय म्हणलें तेच भाशेन आमी देवाच्या उतरान घट रावून रावया आनी तें उतर आमी पाडुया आमच्या मनान आमच्या तोंडाचेर आमच्या काळजान रिगून धरून जेन्ना आमी ते देवाचे उतर पाळटा त्यो आपले दूध धाडटा तो आपल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां एक जैत दिता आतां आमी एक खरे भाशेन एक क्रिस्ती जिवीत एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता आनी आमकां मोरे भाशेन जुसे भाशेन एक नवें जिवीत एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी पावता आयज बाबून खरेच भाशेन ह्या उतराचेर आयज आमी नियाळ करुया आनी ह्या उतरा प्रमाणे चलपाक मोरये भाशेन आयज तान आमी हें जिवीत सारूंक आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव